पळयात आवाज गोंयचो। गोमंतक टीव्ही प्रायम टाइम लाईव्ह सांजेच्या 6 वरां सावन रातच्या 10 वरां मेरेन पळयात गोमंतक टीव्ही गोंयचे प्रजेचो आवाज। नमस्कार, लंच टाइम बुलेटिनान येवकार। हांव संजना अंजुनकर। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। दिवाडेकारांचो माड्डोळ पुलीस स्टेशनार मोर्चा। बुधवारा दनपारा मेरेन ते बायलेक अटक करपाची मागणी, नाजाल्यार परतून मोर्चा। पुलिसांनी राजकीय चेपणाक बळी पडचे न्हय, थळाव्यांची शिटकावणी। नायट क्लबांत चलयेचेर छळ केल्ल्या IPS अधिकाऱ्याचेर जातली खर कारवाय, मुख्यमंत्र्याचे विधानसभेंत आश्वासन। सेगीत 2 दीस चिंबला जाता येरादारीची कोंडी, बरीच जाता गैरसोय, काडचो उपाय लोकांची मागणी। मायनिंग ई ऑक्शनाच्या मुद्द्यावेल्यान विधानसभा तापली। पयलींची रिकव्हरी अडकल्ले कंपन्यांक ई ऑक्शनांत वांटेकार कशे करून घेतले काय म्हूण एल्टनाचो प्रश्न। मुख्यमंत्री म्हणटा रिकव्हरी सुरू उरिल्ली करतले। पणजे महापालिकेन काढले कसिनोचे अतिक्रमण, कोर्टाच्या आदेशा प्रमाण केली कारवाय। तामनार वीज प्रकल्पावेल्यान विधानसभेन बोवाळ, प्रकल्प रद्द करपाची विजयाची मागणी। मंत्री म्हणटा गोंयाक जातलो फायदो। आता खबरो विस्तारांत। अपघाताक कारणीभूत थारिल्ले बायलेक अटक करपाची मागणी करीत जागृत गोंयकारांनी माड्डोळ पुलिशेक मंगळारा राती कडेन घेराव घालो। कार बायल न्ही तर दादलोच चलयतालो अशें पुलीस सांगतात, पूण लोकांच्या कोतान दादलो न्ही तर बायलूच कार चलयताली। अपघात जाले उपरांत हे VIP लोक घरा पावलेच कशे असो प्रश्नूय चाळविल्ल्या लोकांनी उपरासलो। And being a lady, I must say hats off to you. You are a strong woman. कळ्ळें तुका? आनी कोणी बायल कितें करता, लजीक लागून सोशल स्टिग्माक लागून आपल्या घोवाक गोवन नासता तेन्ना सपोर्ट करता, बट यू आर अ फियरलेस वुमन। मर्सिडीज़ कार जिसकी वजह से एक फेटल एक्सीडेंट हुआ। इसमें 3 लोगों की इसमें डेथ हुई है। बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है। 3 लोग हैं इसमें जो इंजर्ड हैं, जिनका अभी ट्रीटमेंट GMC में चल रहा है। इसके तहत हमने इसमें लीगल एक्शन जो है स्ट्रिंजेंट इसमें सेक्शंस में हमने इसमें लीगल एक्शन लिया है, जिसमें हमने 304 कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, इसके तहत हमने FIR दर्ज की है, जिसमें 3 लोग हैं जिनकी दुखद तरीके से इसमें मृत्यु हुई है। साथ ही साथ जिनका अभी इलाज चल रहा है, तो इसमें हमने 337, 338 और 279 सेक्शंस भी ऐड किए हैं, और प्लस इसमें MV एक्ट के भी सेक्शन ऐड किए हैं। अभी तक की हमारी इन्वेस्टिगेशन के तहत हमें ये पता चला है जो इसमें अक्यूज़्ड है
वो एक ड्रंकन कंडीशन में था, उसका मेडिकल टेस्ट कराया गया। मेडिकल टेस्ट में उसकी जो अल्कोहल लिमिट है वो जो परमिसेबल लिमिट है उससे कहीं गुना ज़्यादा आई है। इन्हीं सभी एविडेंस जो हमारे प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन इस स्टेज पे आए हैं उनको हमने आज जो बेल एप्लीकेशन थी उसमें ऑनरेबल जज के सामने हमने पेश किया है। ऑनरेबल जज हैज़ टेकन ऑल दीज एविडेंसेस इनटू अकाउंट और जो डिफेंस की तरफ से जितनी भी दलीलें थी उन सबको खारिज कर दिया गया है और जो इसकी बेल एप्लीकेशन है इसको रिजेक्ट कर दिया गया है। इसमें फर्दर अभी इन्वेस्टिगेशन हमारी चल रही है। इसमें जो डिटेल एक्सीडेंट रिपोर्ट होती है वो भी हमने फाइल कर दी गई है जो कि कंसर्न MACT कोर्ट में जाएगी और इस केस को बारीकी से मैं खुद और मेरी टीम और जो भी इसमें अपराधी है उसको एज़ पर लॉ मैक्सिमम पनिशमेंट मिले। नायट क्लबान चलयेचेर छळ केल्ल्या IPS अधिकाऱ्याचेर खर कारवाय जातली अशें आश्वासन मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान विधानसभेत दिले। गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे आमदार विजय सरदेसाय हाणें बेरेस्तारा सभाघराच्या सुरवेक हो मुद्दो मांडलो। चलयेचो छळ केल्ल्या IPS अधिकाऱ्याक बेगोबेग निलंबीत करचो अशी मागणी सरदेसाय हाणें केल्ली। ताचेर मुख्यमंत्र्यान हे उलोवप केलें। सर एक म्हाका मेन्शन करपाचें आहा, आज पेपराचेर न्यूज आहा एक IPS ऑफिसर हैज मिसबिहेव्ड विथ वन पार्टी गोअर। स्पीकर सर स्ट्रिक्ट एक्शन घेतली वयतली। ना ताका सस्पेंड कर आनी रिलीफ कर। एक्झॅक्टली पिकनिकेक आयले हांगा बरे कॉप मारतात आनी काउन्सिलाचेर घेतात चलयांचे कडेन मिसबिहेव टॉलरेट करचे। सेगीत 2 दीस जाले चिंबल जंक्शनाचेर येरादारीची भयंकर कोंडी जाता। येरादारी सुरळीत जावची म्हूण विविध जंक्शनांचेर सिग्नलां बसयल्यात। कांय कडेन सिग्नलां वेवस्थीत चलनात म्हणून ती आसून नासून सारकीच जाल्यात। जावपाक लागला फाटल्या कांय वर्सां सावन ही कोंडीक लागून अपघाताचे सत्र वाडपाक लागला। हे कोंडी संबंधान पालिका वा सरकाराची संबंधित यंत्रणा उपाय येवजण करपाक अपेशी थारिल्ल्याचे स्पश्ट जाला। हे खातीर थळाव्या लोकांनी खर तिडक उक्तायल्या। जे मेरेन येरादारी नियोजन आराखड्याची अंमलबजावणी जायना ते मेरेन शारांतल्या नागरिकां मुखार अश्यो साबार समस्या फुडारांत निर्माण जावपाची शक्यताय आसा। ज्या खाण कंपन्यांची रिकव्हरी आडकल्या त्या कंपन्यांक ऑक्शनांत कशे वांटेकार करून घेतले काय म्हूण विधानसभेत प्रश्न। ह्या कंपन्यांकडल्यान रिकव्हरी सुरू आसा ती पुराय करतले म्हूण मुख्यमंत्र्याची जाप। रिकव्हरीचे आंकडे चुकीचे आसात म्हूण विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमावान आरोप केलो। मुख्यमंत्री म्हणटा आंकडे खरे आसात, रिकव्हरी अहवालाक IBM कडल्यान मान्यताय मेळ्ळ्या अशें मुख्यमंत्री उलयलो। स्पीकर सर मुगेलें फर्स्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन माननीय मुख्यमंत्री The mining blocks are auctioned at a very high premium. Did government do any analysis of the high premium quoted by the successful bidders? What? सरकारान आता इतली हाय प्रीमियमा बीड गेला आता बिडर्सांनी सरकारा कडेन हे एनालिसीस ऑफ दिस हाय प्रीमियम जे बिडिंग केला तेच तुमकां एनालिसीस आहा केतकोन जातले आनी केस वयता ते यू हॅव एनी दिस ऑन इट? तो जे म्हणटा पळय न्ही एक्झॅक्टली आमी एनालायसीस केल्या काय कितें जस्ट तुज्या म्हायती म्हणजे फॉर हीज इन्फॉर्मेशन आमी जी प्रत्येक लीज ऑक्शन केला पळय न्ही भितर एस्टिमेटेड जे ओवर आसूं शकता हाजो तेजेर आमी जे ऑक्शन प्रत्येक लीज केल्या फाटल्यान घातलेले आनी त्याच नुसार तांच्यांनी कोट केला। ताणें म्हटलें की सगळे जाण भायले आयले, आतां कोण भायलो येतलो कोण भितरलो येतलो आमी इट इज एन ओपन ऑक्शन, इट इज एन ऑल इंडिया लेवल बेसीस ऑक्शन, बट तरी सुद्दां म्हणजे हातूंतल्यान पयलीं जे लीज ओनर्स आशिल्ले भितरल्या 4 जाणांनी पयलीं लीज ओनर आशिल्ले त्यांच्यानीच घेतला। 2 ब्लॉक जे आसा पळय न्ही हे न्यू प्लेयर ह्या मायनिंग लिजान आयिल्ले आसा। स्पीकर सर हांव म्हणटा कितें 2 वस्तू जे डिफॉल्टर जाल्ले पयलींच्या तुगे 3.5 कोट्यान दाखयले डिफॉल्टर दे आर अलाउड टू अगेन बीड। वाय दे वर अलाउड टू बीड when they were defaulters? Have you all recovered money from them? You all have not recovered and you all have given to them to bid again. Recovery केला ना तुम्ही। दुसरें म्हळ्यार जेन्ना कोटा आशिल्ले आनी कोटा आसतना जाय जाण आमगे गोंयकारांक कोण बीड करपाक सोदताले तेम गेले बिकॉज इट वॉज इन द कोर्ट कित्याक बिले तो लेस प्रेमेन हें कितें तितून कितें आहलोलें अंडरस्टँडींग बीन कितें आहलें दुसरें उतर उजार कोण हांव अंडरस्टँडींग म्हणटा। स्पीकर सर जे लीज होल्डर ओरिजिनली गोंयकार जे तो म्हणटा पळय न्ही तांकां कोणीच खंयसर बॅन करूंक नाशिल्लें लीज ऑक्शन करपा खातीर आनी ताच्या खातीर तेंच्यांनी वेगळी
स्पीकर सर, दे आर ऑल्सो अलाउड फॉर द ऑक्शन आणि तांच्यांनी बी ते ऑक्शनाक पार्टिसिपेट केला, तांकांय बी ऑक्शन मेळ्ळा. It looks like the government has an understanding. I will tell you why. Now, I will come specifically to 3 blocks that have been auctioned. The Bicholi block, which was won by Vedanta, intun temi the reserves that they have shown at Annexure C in your reply only I am relying, is 84.92 million tons of average grade of 55.67. This is absolutely incorrect. Your report to me rely kela. Look at Shirgaon iron ore mine. In your only report, it says that the reserve is 11.43 million tons. But in Annexure A2 on page 58, it says that it is 23.58 million ton. Same by the same erstwhile company. If you look at Mont Shirgaon mine, that is ore is shown as 4.17 million ton. And Annexure A3 che dakhela 26 million ton. Speaker sir, the quantum shown by this government in the NIT is completely wrong. And the government has relied on the data provided by these leaseholders. So, clear-cut revenue loss for the state government. Manya Mukhil Mantri poile supplementary should tell us that how was this expected? How are they relying on this? This is a fraud. The whole reports only are contradictory. सर, स्पीकर सर, हांव परत एकदा ताका सांगता, त्यांनी आरोप करच्या पयलीं न्ही सिद्ध करचे. तेजो मायनिंगेचो अभ्यास खूब आसा. म्हाका दिसता तो ज्या पद्दतीन त्यांनी 45 ग्रेड, 55 ग्रेड, सिलिका आणि बाकीचे सगळे म्हाका दिसता खूप अभ्यास करून स्पीकर सर म्हाका खबर आसा. स्पीकर सर, तेजे एडवायजरी खूप बरे आसात मायनिंगेच्या बाबतीत, तशें कमी ना. आणि सेकंड, तू जे सगळे जे सांगता पळय न्ही, दिस मायनिंग प्लॅन इज अप्रूव्ड बाय अगेन IBM. हे फक्त आमकां मायनिंग वाल्यांनी प्लॅन हाडून दिल्या आणि आमी करून अप्रूव्ह, आमी IBM कडल्यान अप्रूव्ह करून घेतल्या. अतिक्रमण करून कसिनोन लायल्यो जायराती नावाचे बोर्ड मंगळारा महापालिकेन काडून उडयले. उच्च न्यायालयाच्या आदेशा उपरांत कसिनोच्या ह्या बेकायदेशीर वावराचेर महापालिकेन कारवाय केली. पालिकेच्या कर्मचाऱ्यांनी बांदकाम तशेंच दर्शनी जायराती काडून उडयले, अशी माहिती महापालिकेचो आयुक्त क्लेन मडेरा हांणी दिली. We have constituted a team of officials which is going to take off these signboards or hoardings whichever have been put up without permission, which are in violation of Honorable High Court's orders, whatever. So I am yet to get the report from the team which was carrying out this drive. So once the report comes, I'll be able to comment. Total कितले कसिनोचे आले? No, full to come report I'll be able to give you. I mean, we'll be able to give you details only once I get a report from my team. No, this drive has to be carried out across. तमनार प्रकल्प नाकाच म्हूण विजयाची विधानसभेंत मागणी. या प्रकल्पा खातीर 14,000 झाडां कापल्यात म्हूण विजयाचो दावो. मंत्री सुदीन ढवळीकार म्हणटा कितलीं झाडां कापल्यात ताचो नेमको आंकडो दिता. सुदीन म्हणटा तामनार प्रकल्पाची गोंयाक गरज. मजगतीं तामनार प्रकल्पाक लागून जी झाडां कापल्यात ती झाडां मध्य प्रदेशांत लावपाचें थारायिल्ले, पूण आतां कापिल्ल्या झाडांचो आंकडो कळटकीच तितलीं झाडां गोंयांतूच आमी लायतले, अशें मुख्यमंत्र्यान म्हणलां. आतां आमकां जें पयलीं परमिशन दिलें, हें परमिशन दितना कर्नाटकाक कन्सिडर करूं ना ताणें आमचें परमिशन सेपरेट दिलें आनी आतां तें कर्नाटकान चिरकलां. स्पीकर सर, CECक इन्फॉर्म केलां की स्टँडींग कमिटी ऑफ नॅशनल बोर्ड फॉर वायल्ड लायफ had given clearance for the Goa part of the project without waiting for the recommendation of Karnataka part. So, हाजो अर्थ कितें जाता स्पीकर सर, आमी गोंयांत जर कितलेंय कंप्लीट केलें जाल्यार लास्ट कर्नाटकान वचून चिरकतलें, कित्याक कर्नाटकाचें वचून कांयच धडगत ना. तो प्रोजेक्ट स्पीकर सर आयक, आतां हांव उलयतना तूं कितें उलयता मदीं.
तुझें मनपरिवर्तन कित्याक जालें तें हांवें सांगलां. आतां आमचें जावंक ना कित्याक वी आर टॉकिंग द सेम थिंग वॉट वी टॉक टील 3 AM in the morning that day. चीफ मिनिस्टर इज अवेअर ऑफ इट. सो आतां स्पीकर सर हांव याद करून दिवंक सोदता मंत्र्याक की तुका ताकतीक कित्याक तूं म्हणटा 300 मेगावॉट पावर आमी नॉन कन्व्हेन्शनल एनर्जी करतलो म्हणून. ही 2030 रिक्वायरमेंट आज आहा आमकां 650 प्लस 300 जाले 950. तुमचो रिक्वायरमेंट तुमी 2030 सांगतात 900चो. सो दॅट मीन्स आमी बरे आहा. प्लस आनी टेक्नॉलॉजी वाडटली. सो आनी नॉन कन्व्हेन्शनल एनर्जी येतली. कित्याक हो झाडां मारून प्रोजेक्ट कित्याक आमकां जाय. हो प्रोजेक्ट स्क्रॅप करपाक तूं कित्याक चिंतना. जे तुवें मॅनिफेस्टोन केल्लें ज्याचे खातीर तूं जिखलो, ज्याचे खातीर तुजो दुसरो आमदार जिखलो, ज्याचे खातीर तूं TMC बरोबर टायअप जालो, ते कित्याक विसरता तूं. ते सांग. प्रश्न विचारा तुमचो. हांव विसरता स्क्रॅप कर म्हणटा तो प्रोजेक्ट कित्याक करना. आणि हे जे आसा ती पावर हे आमची युनियन मिनिस्ट्री आसा ते काम करता. आतां सगळें इन्फ्रास्ट्रक्चर तर गोंयांत आमकां फाल्यां सकाळीं बरें मेळटा. हे इन्फ्रास्ट्रक्चर खंयच वचना. फाल्यां सकाळीं हो प्रोजेक्ट बंद जालो, जे इन्फ्रास्ट्रक्चर कितें केलां तें आमकां मेळटा. आमी कित्याक ओगीच बंद करुया. आमी आजून बसून थंय झाडां मारपाक लागूकूच ना जाल्या. आणि अश्युरन्स दी मरे स्क्रॅप करता. एक मिनिट. लेट मी कंप्लीट. आमी झाडां मारना, आमी झाडां ट्रीम करता. यू नो वॉट इज द हायट ऑफ द पोल. स्पीकर सर इट इज मोर कंप्लीट करपाचें. बंडल मारपाक पसून मर्यादा आसता. आतां झाडां मारना म्हणटा. एक मिनिट मंत्र्या कंप्लीट करपाचें. तुजें अफिडेवीट सांगता 14,000 झाडां मारता म्हणटा. कंप्लीट करा. आमकां मॅक्झिमम झाडां ट्रीम करची पडटा. पयलीं जी लायन येताली ताजेर आमकां भरपूर झाडां मारची पडटालीं. म्हणूनच हें सगळें हें जालें न्ही. पूण तेन्ना तूं ओपोज जाल्लो. तेन्ना झाडां मारपाक तो अलायनमेंट चेंज कर म्हणून हांवेंच सांगिल्लें तेन्ना. आमचें नुकसान जायत ना. हें सगळें आमकां मेळटा. आमकां जर अशेंच मेळटा आसत जाल्यार आमी तें कित्याक बंद करचें. हे इन्फ्रास्ट्रक्चर वर्क चालू आसा आणि ह्या हातूंत चड झाडां वचना. हें जें आतां काम चल्लां कितली वता. म्हाजे म्हायती प्रमाणे मॅक्झिमम झाडां हांगा वचना. कितली वता. हांव काडटां. ना जाय म्हाका फिगर जाय. हांव काडटां. हे काम स्पीकर सर हांव मेनी जेन्ना गोंयचो मुखेलमंत्री म्हणटा की आमी ग्रीन पॉवर एडॉप्ट करतले, जेन्ना सेंट्रल गव्हर्नमेंट म्हणटा, जेन्ना प्रायम मिनिस्टर मोदी म्हणटा की आमी नॉन कन्व्हेन्शनल एनर्जी हो आमचो फ्युचर आसतलो, तेन्ना झाडां मारून कोळसो लासून पावर आमकां कित्याक जाय. हांवें मुखेलमंत्र्याची फकाणां केल्ली. कितें म्हणून की तुमी अफॉरेस्टेशन जे करतात, कॉम्पेन्सेटरी अफॉरेस्टेशन म्हणटा ते गोंयांत करना मध्य प्रदेशांत करता म्हणून. सो जी झाडां मारतली ती तूं रोयतलो खंय मध्य प्रदेशाक काय हांगा तुज्या घरा खंय रोयतलो सांग मरे आतां म्हाका. ठीक आहे सर. अफॉरेस्टेशन त्याने जो विषय सांगलो पळय न्ही, देन आमी तेजो रिव्यू घेतलो आणि हे फावटी अफॉरेस्टेशन मध्य प्रदेशांतले कॅन्सल केला. आणि आमच्या बानोड्या करता. हा बानोड्या करता काय. ना बानोड्या करिना. आमच्याच फॉरेस्टान सरकाराचे जी फॉरेस्ट एरिया ज्या ज्या जाग्यार आसा थंयसरूच आमी अफॉरेस्टेशन करता. कारण मॅक्झिमम सगळ्यो जे आमी करपाचे मध्य प्रदेश ते कॅन्सल करून आमी गोंयानूच करता. आमच्या फॉरेस्ट एरियान ज्यो वेकंट लँड आशिल्ल्यो थंयच करता. चवथीच्या फाटभुंयेर पंढरपूरचे फामाद कारागीर सध्या फोंड्या बाजारांत आयल्यात. तांच्या वांगडा ताची आख्खी फामील आसा. कामगारांक घेवन योगेश धुमळ हे कारागीर सध्या वाद्या दुरुस्ती करपाच्या कामांत गुल्ल आसात. चवथीक 4 म्हयने आसतना योगेश धुमळ हे फाटल्या 40 वर्सांच्यान फोंड्या येतात. श्री गणेश तबला मेकर अशें दुकान थाटून ते तबला, पकवाज, शामेळ आणि हेर वाद्यांची दुरुस्ती करतात. वाद्या दुरुस्ती करपाक लागपी लाकूड उत्तर प्रदेशांतल्यान जाल्यार तबला आनी पकवाजाक लागपी चामडे महाराष्ट्रा सावन घेवन येता अशी माहिती वाद्या दुरुस्ती करपी योगेश धुमाळान दिली. आम्ही प्रॉपर महाराष्ट्राचे म्हणजे पंढरपूर, सोलापूर डिस्ट्रिक्ट. आम्ही गेल्या 40 वर्षापासून आमचे वडील वगैरे येतात इकडे. त्याच ठिकाणी येते. सर्व चामड्याचे वाद्य, शामेळ, घुमट, पकवाज, तबला, डग्गा हे आमचा पूर्वी पारंपरिक व्यवसायच आहे. आणि गोव्यामध्ये आम्ही गेल्या 40 वर्षापासून येतो इकडे. आता आमचे वडील होते, आता वडिलाच्या पाठीमागे आम्ही मुलं आहेत.
त्यांचा मुलगा आहे मी. आता मीच सांभाळतो सगळं काय. आणि याच्यावर तुमचं पोट वदरनर चालतं. या वाद्यावरच आमचं पोट वगैरे आहे. आमचं पूर्वनर जेवण सगळं याच्यामध्येच आहे. म्हणजे हे बनवायचं आणि विक्री करायची नंतर ना त्याची. तुम्ही फक्त गणेश चतुर्थीला येतात का इकडं? फक्त गणेश चतुर्थीला आम्ही 4 महिने असतो इथे. आणि नंतर कुठे असतात? नंतर गावाकडे हाच व्यवसाय आमचा. पंढरपूरला पण हाच व्यवसाय चालतो आमचा. 12 महिने हाच व्यवसाय असतो. पंढरपूरला मूळ गाव कुठं? मूळ पंढरपूरच. मुळी पंढरपूरचीच आहे आम्ही. आणि कसं काय इथं गोव्यामध्ये कसे काय जाणवायचं? गोव्यामध्ये कसं आहे माहिती आहे का, हे पूर्वी आमचे आजोबा यायचे पहिले. एक 40-45 वर्षाखाली आजोबा येत होते आमचे. त्यांनी मग हे व्यवसाय इकडे चालू केला. किंवा गोव्यातले काही गरजा आहेत लोकांच्या, किंवा त्यांना हे वाद्याची आवड आहे गोव्यामध्ये, छंद आहे. मग ते वाद्य बनवण्याकरता इकडे कुणी नव्हतं पूर्वी. मग ते आमच्या आजोबांनी चालू केलं इकडे. शामेळ घुमट वगैरे बांधायचं, तबला पकवाज रिपेअर करायचं, की नवीन कसं रिपेअरिंग आणि नवीन पण हे बनवण्याचं काम चालू केलं. आता चार महिने आहे तुम्ही आता गोव्यामध्ये. आम्ही 4 महिना इकडे आहे. गोव्यामध्ये विक्री कशी काय आहे? विक्री सध्या तर आता सध्या हे श्रावण चालू झालं नाही अजून. श्रावणापासून कामं चालू होते आमचे. त्यांनी कसं भजन वगैरे तर 6 महिन्यापासून सोमवार शनिवार लोक वाजवतात भजन वगैरे. आज किती माणसं आहेत तुम्ही इकडं? आता आम्ही 4 माणसं आहे. आणि हे रूम भाड्याने घेतात का? हो, हे भाड्याने घेतो आम्ही. वार्षिक भाड्यानेच असतं आमचे. डागा वगैरे काढायला जे ड्रम लागतं, लाकूड लागतं, ते कुठून आणतात? ते लाकूड वगैरे आहे ना, आम्ही उत्तर प्रदेशवरून मागवतो. ते लाकूड पूर्ण उत्तर प्रदेशमध्ये बनतं. नंतर चांबडं जे आहे ते महाराष्ट्रामध्येच बनतं आमच्या इथे सोलापूर डिस्ट्रिक्टमध्ये. त्याची वादी झालं, मग पुडा झाला त्याचा. हे चांबडी वादी पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये बनतं. कुठले लाकूड वापरतात तुम्ही? लाकूड आम्ही का नाही लाल सिसम म्हणून लाकूड राहतात. म्हणजे जंगली लाकूड राहतात साधारणपणे ते. गोव्यामध्ये काय खैरीचं वगैरे लाकूड आहे? खैरीचे लाकडं मागणी असतात लोकांच्या, पण खैरीच्या लाकडाला कसं फॉरेस्ट लोकांनी शॉर्टेज आहे, ते बॅन आहे त्या लाकडाला. खैरीच्या लाकूड आणि त्या लाकडामध्ये काय फरक असतो? फरक असतो. खैरीच्या लाकडाचा आवाज वेगळा येतो, ह्याच्या लाकडाचा आवाज वेगळा येतो. कारण कसं आहे, खैरीचं लाकूड म्हणजे एक प्रकारे आवाज गोड निघतो त्याचा आणि टिकाऊ चांगलं जातं खैरीचं लाकूड म्हणजे. आम्ही असं आयज फोण्या जो गेल्या 40 ते 45 वर्सां हांगा पंढरपूरच्यान हांगा येता की तबले साथ करपाक जावं तबले नीव गोळ करपाक. गोंयांत तेज्या गणेश चतुर्थी खातीर आनी श्रावण म्हयने लागलो म्हणटकीर गोंयांत ताका भरपूर डिमांड आसता. गेली 40 ते 45 वर्सां आपले वडिलो पडचीत जो आसा, पयलीं तुजी वडी येताले, आजू येतालो, आतां तो येता, चलो हांगा येता आनी पंढरपूरच्यान हांगा येवन जो हेच जाग्यार येता आनी हांगा येवन तो आपलो तबला विक्री करून उदरनिर्वाह करता. आज तेणी सांगता तो म्हणजे तेणे बेरोजगार कोण आसा पळय तेंच्यांनी आपूण जो पुर्वजांचो कितें आसा, जे वडिलो पडची जी तुजी जमीन जावं आनी कितें आसा ती तुमी स्वता कसोवपा जाय, स्वता करपा जाय. फकत सरकारी नोकरी मेळटली ती आशेर रावपाची ना अशें तेजें म्हणणें आसा. तुमी पळयता की आयज हांगा मोठ्या प्रमाणांत तबला डगा तेणी सगळे वेवस्थीत शामेळ ही वाद्य ती कडेन आसा. कोणाकूय उपलब्ध जाल्यार तेणी हांगा येवन मेळटा, ताका सहज मेळटा अशें तेजें म्हणणें आसा. आज तेणी पळयल्या मोठ्या प्रमाणांत खैरीचें लाकूड गोंयांत चलता, पकडता, हे फॉरेस्ट धरता. तरी म्हणून तेणी हांगा गोंयांत खैरी लाकडाची तो वेवसाय करिना. तर भायरसून ती लाकूड हाडून तेची विक्री करता. त्या लाकडा पासून पूण खैरीच्या आनी त्या लाकडा पासून हेका खूब फरक आसा. 4 लोक आसा हांगा कामाक. तो हे भाड्याच्या हितून रावता. 4 म्हयन्या खातीर तो गोंयांत येता, त्या भाड्याचें दुकान घेता, थंय रावता. परत तो आपलो वेवसाय पंढरपुरा व्हरता. वयतले कितें कितें मिळकती मेळटा थोडी फार ती घेवन वयता. पूण तेजो फक्त येवपाचो उद्देश गोंयांत येवपाचो उद्देश की वडिलो पडची ते गोंयांत लोक मोठ्या प्रमाणांत येताले. वडिलो पडची तेजो आजो येतालो, तेजो बापूय येतालो, ते खातीर तो गोंयांत येता आनी तो आपलो वेवसाय हेजे मुखार सुद्दां गोंयांत येवन आपूण चालूच करतलो गोंयच्या लोकांक सहज उपलब्ध करून मेळचे खातीर. गोमंतक टीव्ही खातीर फोंडेच्यान एकनाथ खेडेकर. आजगांवां काल रातच्या 14 वरांचेर बेकायदेशीर बांदकाम चालू आशिल्ल्याचे थळाव्यांचे नदरेक आयले. पुलिसांक कळटकीर पुलिसांनी थळार येवन काम बंद उडयलें. ह्या विलाची कोर्टान केस चालू आसतना हे अशें कशें बेकायदेशीर काम करतात हाचेर संबंदीत अधिकाऱ्यांनी लक्ष घालून बेकायदेशीर कामां करप्यांचेर कारवाय करची म्हूण थळाव्यांची मागणी. केस ऑलरेडी हितून कोर्टान आहा आनी हेंच्यांनी इनलिगल आपलें कन्स्ट्रक्शन चालू. आतां जाली 9:30. म्हाका सांग हेंकां परमिशन कोणी दिलां? पंचायतीन दिला जावं कसले हें आसा पळय तेंच्यान परमिशन दिलां? हे टोटल इनलिगल. आतां म्हाका सांग तेंचो येदो व्हडलो ट्रक येयला थंय बेतो घालता. दिसाचें काम चलना?
दिसाचे काम स्लो असता त्यांचे रातचेच फास्ट जाता ते आमचे 14 तारखेर आमची डेट आहे ह्या कारणाक लागून हे बेगीन आपलो विला रेडी करता हे आता रातचे कितले दीस जाले चालूच आहा तेंचे कसलो प्रोजेक्ट आहे हो प्रोजेक्ट 11 विला येता फाटल्या दिसांनी आमी ह्याच विलांक लागून व्हडले हे केल्ले मोर्चा येयल्लो ते मोर्चाक लागून आतां आमची जी केस आहा पळय आमच्या हेचे स्टे येयल्या सो ते म्हणटा कितें आमकां स्टे येयल्या पण आमी म्हणटा तुमी रातचे कित्याक करता दिसाचे कित्याक करिना उबेचो अशी रातचो घालूंक पण दिसाचो घालूंक जाय न्हू मग खंय तरी दुबाव हांकां कोण तरी पॉलिटिकल लिडर कोण तरी हेल्प करता न्हू आम्ही ॲक्च्युली नॉर्मली हांगा खेळोंक येता तेन्ना लक्षांत येयलें की हांगासर अजून काम चालू आसा हेंचे कन्स्ट्रक्शनाचे सो आमी कितें केलें पयलीं पुलिसाक इन्फॉर्म केलें आनी हेजो प्रूफ म्हणून आमी तो व्हिडिओ तेंचो फेसबुकार लायव्ह केले कित्याक हे फाल्यां परत ना म्हणटले कित्याक ऑलरेडी हेंचे आमी 2-3 फावटी कामां अशी बंद केलेली आनी हेजो इंजिनियर सुपरवायझर जो आहा पळय जल्मी म्हणून एक भुरगो तो लास्ट टायम आमकां मेळ्ळो आनी तेणी प्रॉमीस केल्लें की आमी बाबा आपणाक एक वारीक सोड आमचो गांवचो आनी हे आनी ताका आमी ताका सोडलेलो आनी आयज अशी परिस्थिती येयल्या हे भायरसून लोक येयल्लेले आहात ते सांगतात तुका बरे भशेन सांगता नाल्यार आपणाचो हात उखलतलो म्हणून सो कितली दादागिरी ह्या बिल्डराच्या नादान हे जल्मी म्हणून भुरगो करता पळय कळना नका कित्याक चल्ला पळय ते एक व्हडली दुर्दैवाची गजाल म्हटल्यार कोर्ट डायरेक्टर ऑफ पंचायतीन चालू आसतना आमी सांगलेले ती आपली स्प्रिंग हेचेर दाखोवंक ना म्हणून पंचायतीन ताका लागून तेंचे रिवोक केल्लेले आनी इतले आसतना तांकां परत खंयच्या फाटल्या दारांच्यान तांकां परमिशन दिलें काम चालू करपाक ज्या कारणाक लागून आमी झगडटाले आमची झर वाटोवपाक आयज खंय तरी दुर्दैवान तेंची आमची झर कंप्लीट डिस्ट्रॉय केल्लेली आसा हो तुमकां एक 16 ऑक्टोबराचो एक फोटो दाखयता हांव हो तुमकां पळोवंक शकता 16 ऑक्टोबराक आमी सगळी झर कंप्लीट साफ केलेली आनी पळयलेले आतां ही तुमकां जी वयर 2 पायपां दिसतात एक्चुअली तो नॅचरल फ्लो ऑक्टोबर म्हयन्यान हो फ्लो बंद जाला ऑक्टोबर म्हयन्यान इतले दुर्दैव आमचे की आनी सरपंच आनी हे बाकीचे पंच मेंबर तांकां सपोर्ट करता हे दुर्दैवाची गोष्ट 16 ऑक्टोबराक आयतारची आमी केल्लेली ही गजाल जिओलॉजिस्ट हाडलेलो आनी तांकां आमी सांगलेलें की बाबा आमची झरीक वाटोवपाक हे करा पंचायतीन आमी पॉयंट रेज केलो ते कॉन्क्रीट आन्सर दिवपाक कांयच रेडी ना लंच टायम बुलेटीन हांगाच सोंपता हांव संजना तुमचो निरोप घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात फकत राजकीय न्हय सामाजिक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही तुमचो टीव्ही आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो आमचो संघर्ष तुमचे खातीर आम्ही लढटात गोंया खातीर आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर तुमचो टीव्ही गोमंतक टीव्ही